व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरे जण के गुड मॉर्निंग आणि तुमको पुरे जण के हैप्पी गणेश चतुर्थी. Happy Ganesh Chaturthi to all of you. Welcome to our new vlog. आम्ही आता वत्तस आता किंग सर्कल आणतो GSB सेवा मंडळ गणेश उत्सव वाकतरी Day one. तर फुल आज धमाला पुरे जण रेडी जाऊन चंद करून आता तयार झाले बड्या अम्मानी शुभदान चंद चंद कापड घालला बड्या चंद दिसते सदी हाय नॉर्मल मुंड घालला आता वही टी शर्ट घाला मला हांग तकून ते वच करा ताजी खातीर. चलो आता मी डायरेक्ट आम्ही पेंडाला वचा तेही वचून मेळटा तुम आता येताना कितली गर्दी असेल आता जस्ट हांग सोडले आता पार्क केले तर हांग जस्ट पावला हांगा मस्त ट्रॅफिक जाला ह्या फाटी अरेंजमेंट की चेंज असं म्हळ्यार हांग पळय वयर आसना स्काय वॉक असं म्हळ्यार इजी म्हळ्यार पुरो जाण वचत भितर सेवेदाराक कसले म्हळ्यार त्रास ना म्हळ्यार लायनान त्यो म्हळ्यार 4 वेज आसा ती आतां फस्ट आसना मागीर चप्पल दवरता ताजे मागीर भितर वतात हें पळय हें एंट्रन्स हांग दाखून वच्ची भितर तो चप्पल दवरले आनी हांग दाखून आमची गेले एक हांग दाखून एंट्री आसा तो एंट्री केले वयर हांग पळय वयर आसना सेवेदार लोकांक एंट्री आसा आनी हांग दाखून येवन सीधा हज्जी मागशी दाखवून वचीत आनी वच्चे देवा दर्शन घेवचे आनी ते वचून प्रसाद घेवचे. ह्या फाटी पळय हांगा कूलर आनी पुरो लायला म्हळ्यार ह्या एरियांत तस न्हय मस्त गरम जाता हांगा मस्त सेवेदार आसतात न्हय तर आतां देवाक पळय हांगा दाखून पळय स्ट्रेट पळय ते देव दिसता पळय गणपती बाप्पा मोरया. आतां सूर्य वतना तो तुमकां भितर दाखयत पळय कितलो चंद दिसता पळय भितर हाय पळय कितलो व्हड पेंडवलो पुरो सेवेदार बैसले पळय हांगा गणोम जाला सकाळी मूड गणपती पूजेक मांडून दवरला आज फर्स्ट डेची गणोम मूड गणपती पुरा रेडी केला पळय चंद करून मांडयला पळय हांगा पुरा नारळा वड आनी पुरा गाल पळय मांडयला. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. संगीत माई थैंक यू सो मच. All YouTubers have met. The best, all the best to you. Thank you. The vlog is very good. I watch it every day. And our recipes are also very आमची good. गेल्यान उलयता आमची जावं खाना आमची गेली जी भारी लायक गो पुरा जणांक पळोवता ताचे वटी मेगेल ब्लॉग पळोवता संगीतास पॅराडायज बरं. संगीता's Food Paradise and कोंकणी कपल दोन्ही बनवता पुरे जणांक. डन थँक्यू सो मच. हांगा तुला बार चालूच पळय गणपतीला अलंकार चालू आसा चंद करून अलंकार करता आसा ती कितलो व्हड माळ आसा पळय आज कितले डिवोटीस आयल्या पळय हांगा पुरा बटमाम प्रसाद दिता ती फ्रूट स्टोर दाखोवन प्रसाद बोर न्हू आनी हांगा हाडला पळय ह्या फ्रूट स्टोर हांगा पुरा प्रसाद बोर न्हू मागीर स्टेजार व्हरता ती आमगे वॉलंटियर पळय कितले श्रद्धेन हांगा सेव करता आसा ती हे बडा अप्पो थँक्यू. गणपती बाप्पा मोरया. फ्रूट्स पॅक करतो गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. समृद्धान हॉल अंतो सायला सेवेदार जेवच्या बैसला फर्स्ट डे न्हय मस्त लोक आसतात पळय आमगे वॉलंटियर पळय श्रद्धेन सेव करता आसतात पळय आम्मा आणि बहिणी जेवच्या बैसल्या पुरो वॉलंटियर नाल बेत्तिता सती महामूड गणपती खातीर
कोर न्हू ताची मागीर आनी गोणी बोर न्हू मागीर ते महामूड गणपती खातीर स्टेजार मांडोवच्या व्हरतात आतां मूड गणपतीचे पूज स्टार्ट जाल्या मुलुंड GSBचे वॉलंटियर्सांक बैसल्या आनी हांगेल मुलुंड GSB तर्फेन आज मूड गणपती आसा गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती आतां सारांश जाल्यार कुलाबार हांगा आतां बावाजिले पंचकाजाय तुलाबार देवाक अलंकार कोण जाल्ला कितलो चंद करून अलंकार केला पळय आईच्या फर्स्ट डे तुळशी माळ हब्बाळे शेवंते गुलाबू तांबडो गुलाबू पिंक गुलाबू ऑरेंज गुलाबू दुर्वा वाव गणपती बाप्पा मोरया महामूड गणपतीक मंडोचा स्टार्ट केला गणपती बाप्पा मूर्ती आम्ही हांगा फ्रूट स्टोर आणतो आप्पे भरतासाठी एवरी पॅकेट आणतो 3 आप्पे आता तो मडसाना होता सर सो गणेश आता न्हावून आनी पुरो आयला तो मडस्थाना खातीर आनी लायनार आपल्या एवरी इयर करता असो आय थिंक मोर दॅन 15 years लागून तो ऑल 5 days घालता मडस्थाना मडस्थान मान जल्ला वॉलंटियर्स आणि पुरा जेवणा बैसल्या पळय ही पळय ಈಗ जेवण जल्ला आता येवन बैसले हंगा हांव अशीची गॉसिप करू जेवचे नाही हांगा या 2 जणां मध्ये पसन कुसूर कुसूर चालू असता खूप असता Like Ashish, this is Ganesh, and we're going to show you how my son is going to serve banana leaf for eating now. Just see this. ताका पूत पळय हांगा पान सोसायटी सानपणातून व्हॅल्यूज गेल्यार मुखार वचून कल्चर निर्माण जाता. Correct. थँक्यू. जय गुरु गणेश. या पळय नेक्स्ट जनरेशन गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती जेवणा बैसला हंगा जेवण आसा ओल्ड वतस बेंदी बेंदी सुपर एक नंबर खाना है
बेन दी मॅन मस्त डिलिशियस वय बारी सुपर सीत हंग डाळ वडा हांगा सारा येयला हें आयचें जेवण फर्स्ट डेचें दूद पावयला तर आमी आतां हांगा भायर सरल्या आमकां आतां थाणा वचचें आसा आमगेल्या घरकडचे गणपती दर्शन घेवचें खातीर डे 1 सेलिब्रेशन सुपर जाला गंमत जाल्ले मस्ती जण मेळ्ळी आमकां आमगे ब्लॉग पळयतले पुरा जण गणेश काही आसा आनी म्हाका एक फॉलोवरान हें केलां हांव लायक करून आमची गेल उलयत के कशें लाय इतले नर्वस जात के तूं लायक आमची गेल उलयत के हांव म्हणलें म्हाका थोडे वर्ड्स येना खाली मागीर ते बाकी पुरा गणेशा येता म्हाका येना ती लोड पुरता येता सो आज बालाजी मंदिराक कितले चंद सजयला पळया भारी चंद दिसता सर कितले चंद जाला देव पळया कुर्लाचे भारी चंद मूर्ती कलर कॉम्बिनेशन भारी लायक आसा ते देवाले वस्त्र पळय ते इतली चंद दिसता आसा पिंक आणि ग्रीन कॉम्बिनेशन आणि ते फ्लोरल डेकोरेशन पूरा भारी चंद जाला एकदम ब्युटिफुल जाला आज गणपती बाप्पा पळोवन म्हणची जातास मन एक नंबर मग बदा एक नंबर जाला आणि हांगा रंग पूजा कधी सजयला सो आमगेला हांगा प्रसाद घेऊन जाला दोगाले देव कुर्लाचो आणि ह्या पाटी ब्युटिफुल जाला मूर्ती भारी चंद जाला या इचे गणपती उत्सव भारी चंद कोण सेलिब्रेट जाला आमगेल्या डे 1 एकदम फॅन्टॅस्टिक आशिल्ले मजा आयले सुपर एक दिवस नंबर जाऊन गेल यार होय बा कशी दिवस धावून तर गतच आणि कसं नाही आज एक दिवस जालना ताची मागीरची एक फटाफट होता आमकां कळना आता दिसता सो काल पयर तर विराट दर्शन जाला ते पुरा फर्स्ट डे जाल्ले ह्या दिवसा खातीर वर्सभर आमी वेट करचे आता त्या दिवस धावून अशी होता अशी आज मस्त लोक मेळ्ळे आमकां थँक्यू सो मच तुम्ही आमगे व्हिडिओज आनी पुरो पळयता ती पूर जाणानच न्हय म्हाका कितले फाटी एकच दीस सांगला हांव येद्रायचो तर तरी म्हणटा ती हांव कसन बनव हांव तांकां म्हणटा हांव कांय बरी ना तूं 5 दिवस आतां हांव गणपती बाप्पा प्रसाद खाता सगळे कडेन आनी एन्जॉय करता नो कुकिंग अँड एन्जॉयिंग द फेस्टिवल टू द फुलेस्ट फल डे 2 आणि एक गंमत Palle day 2 and 4 days to go. No, I don't want Bappa to go. वय I want Bappa to stay here forever. मगर तागेले असतं न्हय वर्सांतून एक पटी तागेले बर्थडे असता आमकां कशी बर्थडे असता Why? तशी गणपती बाप्पाले बर्थडे असता नाही बर्थडे नाही असता सॉरी कसं नसतं बर्थडे जयंती मग एक उत्सव उत्सव मला सेलिब्रेट करची ना कड बाप्पा इतली क्यूट दिसता ती छन दिसता ती मजा येत पळोवन किचन दिसतं ना तू नाही हां बाप्पा नाही तुम घर का बाप्पा जय जय घर का बाप्पा म्हळ्यार म्हाका तूं मोदक खावे खवयला पयली तांणी पुरी जाणान पळयला कोणें म्हणू जायना की खवय न्ही म्हण जय 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 बार खुशी जाली तुमकां पुरो जाण आवटो आमी मेळ्ळो हॅपी जाता ती तुमकां पुऱ्या मेळ्ळो तुमकां पुऱ्या उरलो न्हू आमकां लायक जाता तुमगेलो इंटरॅक्शन जावन न्हू आमकां कळटा की कितले लोक आमगे व्हिडिओ पळयतात ती आमकां कांय गोत नासिल कितले लोक पळयतात ना तांकां लायक जाता की ना कांय गोत ना आमकां बट थँक्यू तुमी आमकां मेळटा आसा ती थँक्यू सो मच म्हाका एक सांगचे आशिल्लें मस्त जाण आमगेले व्हिडिओ पळयता ती बट आय डोंट नो तांणी फॉलो करतात की ना बिकॉज सकळ म्हाका म्हणटा ती आमगेले फिडार येता तुमगेले व्हिडिओ वय तुम्ही लाईक करा ती बट प्लीज फॉलो करा ती होय, जितले जण please. पळयतात त्यांनी प्लीज फॉलो करा ती सबस्क्राईब करा ती फॉलो करा ती शेअर करा ती लाईक करा ती कमेंट करा ती वय कमेंट करा ती आमकां कळटा कोण कोण पळयता आसा ती आनी तुमगेले अटेंडन्स घाला ते हांव म्हणला सगळ्यांक तुम्ही अटेंडन्स घाला आमकां कळटा ना तुम्ही आमगेले व्हिडिओ पळयतात म्हण फाल्यां वापस वचचें आसा हां बय आता ऑलरेडी आज बार जाऊन गेला चलो आता व्हिडिओ हांगा एंड करते तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आनी सबस्क्राईब करा गायज and don't forget to follow Konkini couple bye guys and enjoy Ganpati Bappa मोरया बाय बाय टेक केअर